केन्ना केन्ना प्लॅन करनासतनाच भायर सरपाक जाय, पण आज प्लॅन आसा. आनी कितें आसता, आमी गोंय भोंवता, गोंयचे खाची कोनशानी भोंवता, केन्ना केन्ना गोंयाचे बॉर्डरी, गोंयाचे ज्यो नेबरींग स्टेट्स आसा थंय वचून ट्राय करपाक जाय. आज तसोच एक प्रयत्न. खंय? मांगेली. पांचवेचार सैमा भाशेन पांचवीचार उतरां ताजी. आपलें कितेंय दूख आसूं दुसऱ्यांची घेता वजी. उर्बे भरीत दोळ्यांनी संवसारभराक येवकारता. सुसेगाद गोंयकार तो, हीच खरी वळख ताची. पणजे, म्हापशां, धारगळ आनी पावले दोडामार्ग. सो आमी आमच्या अर्दे वाटेर पावल्ले आहा. अर्दे वाटेर न्हू म्हणजे ऑलमोस्ट पावल्ले कशें आहा. आनी आमकां सुशांत, हांवें जशें म्हणलें आमकां गोंया भायर वचपा जाय आनी ते आमी सद्या हांगा थंय आहा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता महाराष्ट्रान आसा आमी आतां. आनी आमकां ज्या थळार व्हरपाचो आहा तो सुशांत पावला. सुशांताक मेळया. सुशांत कितें करचो हांगा पळय तांकां एक ट्रेडिशनल पळय हांगसर हें करतात. आमी हितूनी पळयता, पयलीं मराठी पिक्चरांनी पळयताले. ते ठेवले तिथं आता काय ते हे करायला आहे. चालू आहे. मी मारतो, 2 घण मारतो मी. अरे ना हे ऍक्च्युली आता मॉडर्नायझेशनाच्या हितून युगान असले तुका आता पारंपरिक मेळना. सो लेट्स ट्राय दिस ऑल्सो टुडे. झालं तर सांगा मला. याला काय म्हणतात? ऐरण. बरोबर. ते एक सॉंग हा मराठीन, ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे. हो झालं रेडी. 2 घण घालया. करता, ट्राय करता कितें आहा. हो ते सांगात म्हाका कितें पळय तें. हो खंय मारू जोरान काय. अर्थ 2 मारता हांव तरी पळय मारू. सवय ना. हय उसळटा सेफ. एनी विच वेज इट्स ये. चा घेऊ मरे. खंय चा घेऊ घेया. पावस येता. ल्हानसो ब्रेक घेवपा खातीर आमी थांबले हांगा. टिपिकल एक फील येता हांगसर. आनी भाजी हांगसरली, हांव सगळे कडेन भाजी पाव खाता. हांगसरली भाजीचो टेस्ट खरेंच डिफरंट आहा. कितें डिफरंट खबर ना. सुशांत आमी आतां खंय वचपाचें? सड्यार. सुशांत म्हणटा सड्यार थंय खंय किल्लो आहा म्हणटा न्हू. एक आंतीक किल्लो आहा, शिवाजी महाराजांचो किल्लो आहा. आनी ह्या प्लेसाची आमी हांगा आयल्या पळय त्या प्लेसाची स्पेशलिटी अशी आहा की ताचो जिओग्राफीक लोकेशन जो आहा तो असो आहा की महाराष्ट्रा, कर्नाटका आनी गोवा अशे तिगांचे जी बॉर्डर हें जाता त्या पॉयंटार आमी वचपाचें आहा. तो किल्लो थंय आसा. सो लेट्स एन्जॉय दीस फर्स्ट. मिरची. थंयच्यान भायर सरले मात ह्या सोबीत सैमान अडकले. सो आमी आतां आमी एक हो जो स्टॉप घेतला तो अशा जाग्यार घेतला. म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता तुमी. काय पळोवंक शकना तुमी कारण सगळ्याक धुकें जालेलें आहा. हो स्पॉट हाका आमी मांगेली पावल्या, जंय वचपा थंय पावल्या. पण आमकां जो स्पॉटार वचपाचो आहा, आमकां ज्या स्पॉटार वचपाचो आहा तो अरावंड 5 किलोमिटर आसा. पण हांगा बागेत म्हणटा खंय बागेत. आनी हांगा मेजरली लोक हांगा रावन हांगसरली व्यू पळयता. ह्या वटेन कसैनाथ दोंगर, जो आमी कसैनाथ फेमस तो दोंगर जो आहा तो. आनी ह्या वटेन आमचे तिळारी डॅम. हांगात रावचें दिसतालें. मात सुशांत म्हणपाक लागलो पयलीं तेज्या घरा कडेन या. आमी आतां पावल्या सुशांताच्या घरा कडेन गांवान प्रॉपर. आनी नॉर्मली लोक हांगा कितें घेताले मांगेली फॉल्स किंवा फोर्ट तो पळोवंक येता. आमकां दिसलें की मातशें एक ट्रेडिशनल रूट घेवया. आनी
सुदेशाला गाव आहे चांगली बायांची सांग म्हाका. हय म्हणजे कशी पारंपारीक हे झरीचें उदक हय झर त्या खडपा बुडल्यान येता हय त्या मेन खडपा बुडल्यान मागीर तें उदक हांगा सांठोवन दवरपा खातीर ही तळी बांदतात. हें उदक पिवपाक ओके. हें पिवपाचें हे उदक पळय, हें पिवपाचें उदक हां आनी खंयच्यान झरो तो. हां ओके. ही पायपलायन ही बांय न्ही एक्चुअली बांय न्ही. बाय स्पेशली म्हाका एक सांगपाचें दिसता की इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें आहा ही जी तळी आहा ताची स्पेशली म्हाका सुशेगान सांगलें की थंयच्यान झरो येता ह्या तळयेन जमा जाता सारकें. हय आनी हें उदक पिवपाचें. हय हें उदक आनी पिवपाचें आतां कितें केलां की तेंच्यांनी हें सगळें पायपलायन दिल्या पायपलायन ही घरांनी सगळ्या घरांनी किती घरां मध्ये सकयल 60-65 60-65 घरांत तांकां तेंच्यांनी पायपलायन दिल्या ह्या बांय म्हणू शकना आमी तळी फुडें वचून आनीक गोंयाक हांगा पळयलें जाल्यार थंयच्यान तें घर येता तर हांगा परत 2 बारीकशी तळी आहा. तर ह्या तळयांची स्पेशलिटी अशी की ही जी आसा ती खंय फक्त कपडे धुवपा खातीर हे जनावरां न्हू जनावरां आनी जनावरांक कपडे धुवपाक आनी जनावरां खातीर हे दवरल्या. आनी तो जो आहा भाग थंयचो दिसता तुमकां ही तळी ती फक्त गणेश विसर्जना खातीर ती स्पेशल म्हणजे मेन म्हाका सांगपाचो मेन इतको की हांगा ते वॉटर मॅनेजमेंट जेका म्हणटा आमी वॉटर मॅनेजमेंट हें बऱ्या प्रमाणान केल्लें आहा. कारण झऱ्याचें उदक घेवप तें तळयेन सांठोवप एक पीस आहा तो फक्त पिवपाचें पाणी तेंय पायपलायन घालून सप्लाय केलां. दुसरें हें जें आहा फक्त गुरवां खातीर आनी कपडे उमळपा खातीर आनी हो जो आसा फक्त गणेश विसर्जना खातीर. सो ही सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग जी आहा न्ही ती टॅक्निकली पळोवंक गेल्यार आमी शारांनी सुद्दां करिनासले. आता किल्ल्याच्या मार्गार मात वाटेक मेळ्ळी अळमी. सो गोंयान हेजे म्हणजे हो आतां म्हाका दिसता कितके आसता 1 2 3 100 आहा म्हणजे गोंयान 50 गावची गोंयान कितक्यांक 50. 50 आसता. अरे बाप रे ही वेळार बरी तर हांवें न्हय तर घेता हांव आतां भाऊ हें व्हरता हांव आसूं घेव थँक्यू. किल्ल्या मेरेन गाडयो अलाउड ना म्हणून फुडली पदयात्रा सुरू केली. आमी तेच म्हणजे ऑलमोस्ट फोर्टा कडेन लागीं पावल्ले आहा. सो म्हाज्या वांगडा शिरीशा कॅमेराचेर आनी प्रवीणू आहा बघा आनी फुडले आमचे गँग्स सुशांत बी आमचो फुडें पावला तो थंय तसो आवडीन पावला. सो अशें म्हणटा आतां आमगे थोड्या भुरगे दिसले आमकां थंयसर ते गोंयाचीच मोस्टली गाडयो गोंयाच्योच आसलेल्यो. ते म्हणटात की थंय अलावड ना भितर म्हणून. सो आतां सुशांताचे कितें लोकल कितें कनेक्ट आसलें पळोवया आनी थंय ट्राय करया. आनी म्हाका दिसता इट्स अ ट्रॅक ऑफ अरावंड कितके 15-20 मिनटांचो ट्रॅक आसा म्हणटा तो. सो लेट्स वॉक कम शिरीश. खिणा खिणा पिशे लावपी हो सैम. आमी जे आतां ज्या हायटार आहा हायटीचेर आसा ती हायट हांव थोड्या वेळान तुमकां दाखयतलो. पण ताच्या पयलीं आतां आमी वता ह्यावटेन किल्ल्या कडेन आमी ज्या किल्ल्या कडेन वचपाक तो किल्लो ह्यावटेन आनी म्हाज्या नजरे फुडें सकयल जो आसा तो गांव आसा हेजे सकयल मांगेली जो गांव आसा तो आतां हो दिसता तो. तुमचें घर बी त्या वाटेन पडलें न्हू ह्या वाटेन आनी अख्खो तुमचो अख्खो एक गांव तो. तर इतके अरावंड 20 ते 25 मिनटां आमी चल्ले आनी आफ्टर वॉकिंग सच अ लॉंग डिस्टन्स चट्टी काडली आमी. नाव वी आर एट अ पॉयंट वेर इट इज अ प्लॅटो. सामको हो सगळो प्लॅटो ते फुडें पावल्या थंय वता कारण इज वन टेंपल देर देवूळ आसा थंय. हांगा देवूळ बांदप म्हणजे ह्या एरियेन देवूळ बांदप म्हणल्यार इज एक्चुली मार्वलस म्हणू शकता. कारण हांगा ह्या जाग्यांनी असले व्हडले व्हडले फातर हाडप आनी येदे व्हडलें कन्स्ट्रक्शन करप इज नॉट अ चायल्ड्स प्ले.
हांगा जे पयलींचे कोलवाचे असले मागीर नळ्यांचे. नळ्यांचे केले हय. आणि आता हे 2012 300 वर्सां पूर्ण जाली म्हणून मागीर 28 हे केले 12 हां हां आता बांधलेले मूळ बांधलेले कोणी मूळ पयलींचे ते शिवाजी महाराजच्या टायमाचे तेन्नाच्या टायमार देवदर्शना उपरांत झाडां झुडपां काडून किल्ल्याकडे. हो एक वेगळ्या प्रकारचो एडवेंचर. आम्ही आता किल्ल्याकडे होता आणि भाईने एक गजाल सांगले की आमच्या पावसान कांटा म्हणटा ती लागता पांयांक म्हणजे गोंयान ते जुळू म्हणून आसता त्यो जुळू व्हडले आसता पण बारीक त्यो लागू शकता. सो हांगसर लोकली कितें करता वखद कितें लावन येता खंय अँड पळयता फुडें कशें कितें तें. खरेंच आज आमी एक दो फॉरेस्ट हां हो राजवाडो. अच्छा सर आमी पावल्या राजवाड्याचेर किल्ल्याचेर. वाव अमेझिंग. ही कांटी म्हणजे कशो व्हडले असतात. हां ही मागीर रक्त पिवन व्हडली आता. ना ही आता ही हय, हय. ही रगत ती सिरीज? येतात रे पूण हेज्यान परस आनी व्हडले जातात. दिसता न्हू. हां ही म्हाका दिसलें मातशी व्हडली आसतली म्हणून. हेज्यान व्हडले तुका मेळटल्यो. पूण ह्यो लागल्यो म्हणून कळटा. हय कळटा चावतात त्यो जेन्ना चावतात दुखता? पळय तेन्ना कितले ना, ना. बारीकशे दुखता रे. पळटा मरे ती. सुकलेले आहा न्हू. हां पडली पडले, पडली असं जीवदान दिलें तिका. आणि ती आता लागली ती उडोवपाची. म्हणजे आमी कितें करता मीठ लायता तेका मीठ मीठ. लावप आणि कितें मीठ आणि हे लायता ते सॅनिटायझर. हां सॅनिटायझर तितून वता. सॅनिटायझर लायत न्हू हां. जाल्यार ती रावना. रावना. चावयना. चलता चलता म्हाकाय केन्ना कांटी लागली तें कळोंकूच ना. हांगा टोफा असली पळय तोप, ती तोप. तोप हां ती येयली चोरून कोणी जाली आता एक 20 एक वर्सां. हां पुलीस पडली. पण तेन्ना हांगासर हें नासलें तर सिक्युरिटी बी नासलें तर सेक्रेटरी बी कोण नासताच. हां हां. सेक्रेटरी बी कोण ना. सो शिरीश हे पळय हांगसरलें पावित्र्य जेका आमी म्हणटा न्ही पावित्र्य तें हे पळय हांगा दाखयलें तें आमकां वाचून कळटलें. कारण आमी ज्या किल्ल्यान वता शिवाजी महाराजचो किल्लो हो राजवाडो. सो राजवाडो. किल्लो तो. ओके जाल्यार ताका कितकें इम्पॉर्टन्स आहा कितकें तातूंत पावित्र्य आहा तें आमी हेजेर पळोवया. कारण भितर चप्पल घालून अलावड ना. पळया भितर न्ही भितर घेवया. हांगा डू नॉट कॅरी लेदर. लेदराचे बीन इक्विपमेंट कांय व्हरप ना. पट्टो बी व्हरपाचो ना. म्हणजे ऑलमोस्ट आमी देवाऱ्यान वयता अशें न्ही तें हय. देवाच्या गर्भकुडीन वता कशें हां, वयता गर्भकुडी. देवळान. हां. ओ वाव हाका कितकी वर्सां जालीं. देवूळ आसा. वा सुंदर. हांगा देवाचें. हांगा देवाचें. हांगा आतां भितर 60-70 रूम आहा अच्छा हां 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 हां. राजवाडा. पयलींची तुळस म्हटल्यार 400 हां एक वर्सां तुळस पयलीं. आहा थंयसर तुका. हय वचूं मेळटा थंय. तुळस बी ना. हय वचूंक मेळटा पळया थंयसर. चौकाचो. आनी एक गजाल म्हळ्यार हांगासर असल्या जाग्यान तुमी जर येता न्ही एक लक्षांत दरात आमी जरी स्लिपर्स काडल्या तरी हांगा झाडां झुडपां जीं वाडल्या तितून जिवाणी बी आसूं शकता. सो यू शूड बी व्हेरी केअरफूल. हांगा पळय शिरीश हे पळय तुळस दिसली. सो ही तुळस कितकी वर्सां आसूं शकता बाई ती कितकी वर्सांची. ते 400 वर्सां पयलीं. 400 वर्सां पोरणी आसूं शकता. 1600 शतकातली म्हणून येता कित्याक शिवाजी महाराजाचो काळ हय. तो 1600 शतकातलो. हां हां म्हणजे शिवाजी महाराजाच्या काळांतली तुळस ती. आनी पण आतां म्हाका एक सांग हें जें आतां आसा न्ही हांगा ताका मेंटेन कोण करिना. मेंटेन म्हटल्यार आतां करता आमी म्हटल्यार शिवरायाचे कोण आहा हां हां तशें 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 maintain करता. म्हणजे अशें गोवोरमेंटा सरकारा कडल्यान बी तशें ना काय. ना ना तशें कांय ना. आनी हें कर्नाटकान पडटा. हां, कर्नाटकान. अच्छा हांगा आमचे हांगा देवाचे शिरीश हांगा पळय देवारो आसा पळय. पावनायचे हांगा हां हां देवाचे. ओके. हां तुमी हांगा हेका शिव जयंतीक बी तुमी येता आनी हें करता. हय हय हय. हां हां हो जो किल्लो हा हय तो साधारण शिवाजी महाराजांच्या काळातलो म्हणजे एक 16व्या शेकड्यातलो बीन म्हणूं येता. त्या वेळाचेर सकयल पुर्तुगीज गोंयान. गोंयान हय म्हणजे हांगासून जर तूं सकयल वचत जाल्यार केरी पडटा. हां त्याच्या वयर तसोच सुर्ला पडटा. हं. ते पुर्तुगीजांनी कॅप्चर केले. ओके. आणि त्या वेळार हो कर्नाटक पूण हेज्या सकयली जी बाउंड्री आहा ती महाराष्ट्र हां आमची. हां म्हणजे तुमचो गांव. हय. हां. आता हो तेन्ना कशें डिमार्किंग जालें खबर ना पूण हो इतलोच जो पार्ट आहा तो कर्नाटकान पडलो ना. तो गोंयान पडलो हां. ना तो महाराष्ट्रान पडलो हं. पूण तो कर्नाटकान पडलो. एक टॉक शे आमकां टॉक शे. प्लॅनार मॅपार दिसता तो असो टॉक कशें येयल्ली. हां आणि एक पीक ऑफ दी हायट म्हणजे
आतां सकयल्यान पळयलें तूं हा कितल्या हायटीर बरोबर बरोबर सो सकयल हे वाटेचे नदर दवरपाक बरें पडलें पुर्तुगीजांचेर ना हे सायडीन आपल्या महाराष्ट्राचे हय. हय 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 आनी हेज्या बरोबर ऑपोजीट न्हू पारगड म्हणून ना अच्छा सामको ऑपोजीट हां सो ते सगळे महाराष्ट्रान पूण हे सायडीन पुर्तुगीज हं. सो तेंचेर नदर दवरपाक ते वयर सरू नये हेज्या खातीर हो तेन्ना किल्लो बांदलेलो सो वी हॅव कनेक्टेड द डॉट्स आमी जसं म्हणल्यार गोवा ट्रॅव्हल जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना वी गो इन टू द इनर एरियाज इनर पार्ट्स इनर कल्चर ऑफ गोवा सो हांगाय जर आमी पळयलें जाल्यार हो जो किल्लो आसा शिवाजी महाराजांच्या काळाचो तोय इट हॅज गॉट कनेक्शन विथ गोवा जंय आमी जशें सुशांतान सांगलें की हो किल्लो जो बांदलेलो तो गोंयाचेर महाराष्ट्राचेर नजर दवरपा खातीर हो शाही राजवाडो काडून फुडें सरले किल्ल्या कडेन. आनी आमी बरेशे खासींतल्यान अशें ते चलोन आयले आनी आतां थंयच्यान आमी खंय आतां हे किल्ल्यार वता अजून फुडें आहा किल्ल्यार वता सो हांगसरलें एनवायरमेंट पळयात मस्त असो पावस पडटा पळय हे आतां पळय हांगा आमी वी आर एंटरींग इनटू दीस डेन्स फॉरेस्ट नाव हे पळयात अरे म्हणजे अरे जंगल किती ते आवाज बरो येता सुमड्यांचो बीन आतां आमी किल्ल्या कडेन पावलो किल्लो हांगा आहा आनी अमेजिंगली एक बारीक तुमकां दिसतालो पळय हांगा एरो मारला दिस इज एरो हियर हांगा MH म्हणजे हो महाराष्ट्रा हांगा बांद म्हणला तूं महाराष्ट्रा ह्या वटेन असो ह्या वटेन पळयल्यार हांगा बाण असो दाखयला कर्नाटका KAR सो बेजिकली सकयल महाराष्ट्रा आनी हो एरिया कर्नाटका अशें आहा सो ह्या किल्ल्याचे जो मेन पोर्शन आहा तो स्टार्ट जाल्लो आहा सकयल खूब खोल दरी आसा आनी हे जे कितें पडलेलें आसा हे किल्ल्याचेच अवशेश किंवा तितून पडलेले भागान दीस इज द एंट्रन्स वाव दीस इज द एंट्रन्स पळयात वाव हे पळयात वी आर एंट्रींग हियर सो हांगा एक दिवलूच भेटून म्हणजे हांगसरले जे शिवप्रेमी आहा ते what they do is ते हांगा येवन पुजा वगैरे करतात सो त्या खातीर हो किल्लो थोडो मेंटेन उरलेलो आसा सो जशें तुमी एंट्री आमी पळयली भितर सरले आनी हो जो एरिया आहा हो एका युनीक एक इम्पॉर्टन्स आहा आमचो सुशांतूच सांगतलो सुशांत आमी जी एंट्री पळयली न्ही ती इट वॉज कर्व्ड अशी भितर सरलो अशी ताका कितें सामकी कवड म्हणजे तेन्ना कशें शिवाजी महाराजांचे बाकीचे जर किल्ले पळयले हय जाल्यार दुश्मनांक सहजासहजी भितर येवपाक जायना म्हणून तो सामको शार्प कव बांदताले पळय म्हणजे कोण मालवणाचो आडकोन उरलो हय मालवणाचो किल्लो बीन पळयशीत जाल्यार दरवाजो सामको स्ट्रक्चराचो जो शार्प कव तसोच कव हांगा सुद्दां तसोच सेम कव म्हणजे सामको असो येवन बरोबर तो असो आनी मागीर भितर वयर बीन सैनीक आसता आसले तेन्ना म्हणजे पळोवपाक दुसरें म्हणटा हो व्यू पॉयंट म्हणलो तुवें हो व्यू पॉयंट म्हणजे तेन्ना सकयल लक्ष दवरपाक लक्ष दवरपाक ह्या पॉयंटा वयल्यान जर कॅनन फायर जालो हो पळय कॅनन हांगसर आहा तो सो हे जे आमी पळयलें न्ही जाल्यार हांगच्यान दारू भरप अशें म्हणटा न्हू हांगच्यान भरप आनी हांगा वात लावप हांगसर हांगा वात लावप
मेकळे टॉप ती ॲक्च्युली तो हांगा आसलो सो तो आतां हळूहळू फाटीं हाडला तो सुशांतूय आनी एक कितें हांगा सिक्रेट डोरा बद्दल सांगता कितें म्हणटा सुशांत तूं हांगा एक चोर दरवाजो टायप हां सकयल्यान समजा हय कोण येयले हय जाल्यार सकयल्यान अशें येवप ते हां आनी हांगा एक बाय आसा बांय आसा तुज्या लक्षात येना ती हां म्हणजे कोणी हय आमकां आतां वचूंक मेळना हां पूण बाय आसा समजा तेंच्यांनी अटॅक केलोच हय जाल्यार ते सैनीक धांवून येवप धांवून येयले न्हू की ते आड कुशीक रावताले हां फुडलो जो सैनीक येतालो पळय कोणाचो हां ते सायडीन तो भितर पडलो तो पडलो भितर आं किल्ल्याचें भ्रमण करून पोटाक लागली भूक. सो सकाळच्या हेज्या उपरांत म्हणजे सकाळच्यान आमी हांगा फोर्टाचेर भोंवताले आनी आतां आमी सुशांतागेर जेवपाक आयल्या स्पेशल श्रावण थाली दोन प्रकारच्यो भाजयो पापड वेगवेगळ्या प्रकारचे पापड आणि कांदा भजी जेवणा उपरांत मांगेलीचो सोबीत असो धबधबो. सकाळच्यान आमी मांगेली ह्या वाठारान आयिल्ले गांवान आयिल्ले आनी आमी फोर्ट पळयलो मुख्यतः फोर्ट पळयलो आनी आतां जे सगळ्यांक खबर आहा मेनली मांगेली इज फेमस फॉर वॉट इज वॉटरफॉल थंय घेवयाच. आतां आमी वयर सरतात हांगा पळयात लोकांची गर्दी आहा आनी आमी आतां वयर म्हणजे मेन आमी थंय उदक पडटा थंय वता लेट्स गो एंड दीस इज हो जो रोड आहा हो रूट जो आहा एकदम डिफिकल्ट असो आहा म्हणजे हें आसा केअरफुली चलपाक जाय हांगा. सो जे कोण तुमी हांगा येतात तांकां एक परत शिटकावणी की हांगसर येतना बुरशेपणां करप न्ही हें आमी प्रत्येक फावटी सांगतात पण तरी सुद्दां हांगा जर पळयलें जाल्यार खूब कडेन प्लास्टीक बॉटल्स हें आसात तेन्ना खंय वचात स्पेस एन्जॉय करात पण त्या स्पेसाची ती अस्मिताय सांबाळून दवरात. आनी दुसरें म्हणल्यार असले जाग्यांनी वतना सेफ्टी फर्स्ट कारण खूब अश्यो गजाली कानार येता आनी मागीर त्या जाग्याचें नांव पिड्यार जाता. बरोच वयर आहा न्हय वा बापरे फाटल्यान आनी ताच्या वयर कितें आहा म्हणजे ताच्या वयर काय ना हें आहा पळय उदक हें हां तें वयल्यान येता वयल्यान येता. तूं चपलान स्लो हां 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 बरी सॉलिड हां पाय घट लाय वाव हांगा पिवन बी येतलो रे पडलो बिडलो जाल्यार गेला गेला हय बाप रे शू दारू वता रे तो This is universe. This is universe. Oh God. So this is it. We have reached the summit, I can say. This is awesome. म्हाका दिसता लायफान एकदा तरी येवपाचो हांगा लायफान एकदा तरी हांगा येवपाचो and see this yourself. Wow.
लेट्स गो. So, if you come here, be careful. Once in a while you come, but be careful कारण this is very dangerous. हांगा चडप is very dangerous. Awesome spot, but very dangerous. Please take care. Do not take any chance because it's very risky climbing here. आणि हांगसर जे फातरचे बी आहा न्ही फातर बीन you can't be casual here because it's wow, totally adventure. So you can see here also. Yes, here. There. This is a beautiful water आणि थंयच हांगा लोक म्हणजे जशें आमी म्हणटा की वाटार तुमी एन्जॉय करात पूण दुसरेपणां करनाकात. हांगाय तीच परिस्थिती आहा तेन्ना आमी एज्युकेट जावपाची गरज आसा. ते पळयात हांगा हो जो सगळो कचरो आहा पुन्हा पिटान ते सायडीकूच उदक आहा थंयच आमी कचरो करता. तर आमी ह्या कार्यक्रमांतल्यान इतकें सांगूंक सोदता की आमी गोंयचे उलयतात पण आमी जेन्ना भायरूय वतात असले स्पेसिसार येता तेन्ना एक्सप्लोर करचें पूण एक्सप्लॉयट करचें न्ही. आनी अशेंच आनी खूब गोंयचेय स्पॉट्स आसात. परत सांगता हांव आमी परत गोंयाचें उलयता आतां हांव. गोंयानूय असले काही तुमचे स्पॉट्स आसात हिडन स्पेसीस आसात कितें कल्चर आसात जाल्यार मुजरत आमकां कळयात. आमी येतात तुमगेर तुमच्या गांवांत घेवन द गोवा ट्रॅवल्स. पळयत रावात.